आमकां धर्माचे फुडारी आसात, पाद्री म्हणा, बिस्प म्हणा, पाप साहेब आसात, ते कितें आपुणूच जावन आयले, आपल्या कुशेन आयले? तशें जर आसलें जाल्यार आमकां पाद्री कित्याक उणे आसात? एक एक घरांतलो एक एक पाद्री जावंक जाय आसलो न्हू, जायना. कित्याक जायना? कित्याक तें देवाचें आपोवणें. देवाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन येतात. आनी आयिल्ले कितें सगळे पाद्री जातात? ना, कितलेशेच आदी फुडें सोडून वेतात, पाद्री जातात ती सोडून वेतात. म्हूण ते फुडारी देवाच्या नांवान ते काम करतात, देवाच्या नांवान ते शिकयतात. आतां हांवें हांगा म्हजी शिकोवण दिवंक जायना, हांवें देवाची शिकोवण दिवंक जाय. आमची इगर्ज माता, आमची धर्मसभा, पवित्र सभा कितें शिकयता तेंच हांवें शिकोवंक जाय. हांवें म्हणूंक जाता 8 साक्रामेंत आसात अशें म्हणूंक जाता? ना. कित्याक? आमची धर्मसभा आमकां म्हणटा 7 साक्रामेंत आसात. हांवें म्हणूंक जाता देवाचे उपादेश 15 आसात? ना, देवाचे उपादेश 10. आनी जेजून ते 8 आपूण 2 केले.